गोंयाचे चवथीची परब महाराष्ट्रान लेगीत मनयतात. वाजत गाजत आनी चोय दिका गुलाल फाकयत बाप्पाचें आगमन सुरू जाला. गणेश उत्सवांत पुराय देशाची नदर लालबागच्या राजाचेर आसता. ह्या खेपेक लालबागचो राजा गणेश उत्सव मंडळान राम मंदिराचो देखावो उबो केला. लालबागच्या राजाचे अंदू 89वे वर्स मनयतात. गणेश गल्लींतलो गणपती मुंबयचो राजा म्हूण फामाद आसा. मुंबयच्या राजान अंदू काशी विश्वनाथ मंदिराचो देखावो आपणायला. मुंबयचो राजा अंदू विश्वकर्माच्या रुपान पळोवंक मेळटलो. अंदू ह्या गणपतीची मूर्त वट्ट 22 फूट उंचायेची आसा. जाल्यार मुंबयच्या फामाद सिद्धिविनायक देवळान लेगीत भक्तिमय वातावरणांत गणेश उत्सव मनयतात. हे देवूळ सुमार 250 वर्सां पयलींचे आशिल्ल्याचो उल्लेख धार्मीक ग्रंथांनी मेळटा. 2.5 फुटाच्या ह्या मुर्तीची सोणी उजव्या वाटेन आसा. माथ्यार सुंदरशें मुकुट, 4 हात, वयले 2 हात दरेकी अंकुश आनी कमळ, जाल्यार सकयल्या उजव्या हातान माळ आनी दाव्या हातान मोदकाची वाटी आनी ताच्या गळ्यांत जानवें अशी ह्या मुर्तेचें सुंदर रूप आसा. बलम चंद्र बलम तदेवा बलम दैवलम तदेवा लक्ष्मी पतेते मनसा स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्द्रस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सर्वकार्यार्थसिद्धये यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः श्रीजयो भूते ध्रुवाणि सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वरः विश्वेशं माधवं धुण्डे दण्डपाणिं च भैरवा वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे भारतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः